गोयच्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक कोणाचें नाव दिवचे हे वयल्यान गोंयांत सध्या बरेच वादविवाद चालू आसात. ह्या विमानतळाक गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नाव दिवचें असो थाराव घेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान थेट प्रधानमंत्र्याक पत्र बरयलां. मुख्यमंत्री म्हणटा बांदोडकार की पर्रीकार हो निर्णय नागरी उड्डाण मंत्रालय घेतलें. ह्या वादात आतां आनी एक ट्विस्ट आयला. गोंयांत महाराष्ट्रात विलीन जावपा पासत वेगळे दवरीत गोयची स्वतंत्र वळख निर्माण करपी फुडारी जेक सिकेरा हाचें नाव मोपा विमानतळाक दिवचें अशी मागणी गोयचो आदलो मुख्यमंत्री आणि आदलो UGDP फुडारी चर्चिल आलेमाव हांणी केल्या. देखून उद्घाटना पयलींच ह्या विमानतळाचेर फुडाऱ्यांची विमानां धांवपाक लागल्यात. मोपा विमानतळाचे काम पुराय जाल्ले नासतना लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी ह्या विमानतळाचे उद्घाटन डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकात जातले अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर करना फुडें विमानतळाक कोणाचें नांव दिवपाचें हाचे वयल्यान वाद सुरू जाला. पेडण्यात रमाकांत खलप आणि भाजपा सोडून हेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नावाचो आग्रो धरीत पेडण्यात कांय दिसा पयलींच आंदोलन सुरू केलां. मोर्जे ग्रामसभेत लेगीत विमानतळाक बांदोडकराचें नाव हो थारावाचो मुद्दो जाला. इतकेच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान थेट प्रधानमंत्री आणि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांकाच पत्र बरयलां. भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंयचे भाग्यविधाते. तांणी कांयच करूना अशें ना. प्रत्येक जो सॅक्टर आसा गोंयांत, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, आर्ट एंड कल्चर, पारंपारीक भाशा, म्हणजे जे कितें गोंयांक लागता, स्पेशली एज्युकेशन, हेची जी बेस तयार केल्या ती भाऊसाहेब बांदोडकरान पोजिशनां घेवन तो काम करतालो आनी त्या खातीरच बरो गोंयकार जल्माक आयलो. आनी ताजे पयलीं जें कितें 1961 पयलीं जाल्लें हें सगळें लोकांक खबर आसा. आनी त्या खातीर रिजोल्युशन घेता आसतना ताणें अशें ठरयलां की पत्र प्रायम मिनिस्टराक धाडचें, भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा बाब नड्डा तांकां धाडचें, होम मिनिस्टर अमित शाहाक धाडचें, एविएशन मिनिस्टर सिंधियाक धाडचें आनी ताजे भायर जे कोण लागता, गव्हर्नर आसूं, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आसूं, गोंयचो गव्हर्नर आसूं किंवा आमचे फडणवीस. मोपा विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकर काय मनोहर पर्रीकर हांचें नाव दिवचें हे वयल्यान सध्या वाद सुरू आसा. हे कमी म्हण काय कितें, गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ फुडारी चर्चिल आलेमाव हांणी ह्या विमानतळाक UGDP पक्षाचे संस्थापक आणि गोंयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी जेक सिकेरा हाचें नाव दिवचें अशी मागणी केल्या. जेक सिकेरा हांणी ओपिनियन पोल घेवपाची सरकाराक सक्ती करूंक नाशिल्ली जाल्यार बांदोडकराच्या इत्से प्रमाण गोंय महाराष्ट्रात विलीन जावपाचें आनी गोंयची वळख निर्माण जावची नाशिल्ली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. पारीकारान वायट वस्तू कांय केलें ना, बरी वस्तू केल्या, ताणें डेव्हलपमेंट खूब केला. पूण प्रॉब्लेम पारीकारान ह्या टायमाचेर चिंतपाचें आशिल्लें. खंयचें नांव दितल्या पयलें क्रिस्तांवांचें कोणाचें दीत जाल्यार खंय जाल्यार जागशिकारा दिवपा जाय आसलें. कित्याक आज जागशिकार आहा म्हूण आज 40 आमदार आशिना आनी जागशिकार नासलो जाल्यार 40 आमदार केन्ना जावपाचें न्हू. जागशिकार आहा म्हूण आज गोंय उरलीना, नाजाल्यार गोंया महाराष्ट्र वचपाचें. पूण जे मनशान हें सांबाळ्ळां, हें जागशिकारांच्या टायमाचेर पळय केलां, हांव म्हणा भाऊसाहेब बांदोडकार पयलो हांगा सेम जालो तेजें कोणी जायत कोणी नांव घातलें, हांव हॅपी. पूण आमच्या जागशिकाराचें नांव आसपाक जाय. कित्याक जागशिकार ना जाल्यार गोंया वयता आसलें इतलेंच. या सगळ्या वादाचेर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी टिकांचो शिवर केला. विमानतळाचें काम पुराय जावंक नासतना लेगीत मुख्यमंत्र्याक उद्घाटनाची इतली अतिताय कित्याक असो प्रश्न विचारीत ह्या विमानतळाक भाजपा सरकारान भायर पडिल्ल्या फुडाऱ्यांची नांवां दवरचे परस आपल्याच भ्रष्टाचारी फुडाऱ्यांची नांवां दवरची अशी टिका केल्या. Why you want to name this airport after some departed leaders? You all have done corruption and you all are trying to bring names of those people. Now, look at Atal Setu, the bridge that has become a monument of corruption. Unnecessarily, you all have spoiled the name of late Prime Minister Bharat Ratna Shri Vijai, who was honest, was a good leader. Why you all are spoiling his name? In the same way, now you all are trying to name Mopa to cover up your sins. Whoever you all want to name,
Now, I would suggest, if you all want to give a name to that airport, you see what has happened in Gujarat. One stadium which was named after Sardar Vallabhbhai Patel, ताजे नाव change करून the serving, living Prime Minister Narendra Modi's name has been put. So do something. Why spoil the name of departed leaders? Put the name of the most corrupt ministers. I think so people will also accept, and we all know who are the corrupt people. Make one list, each project to be named after the corrupt ministers, either in terms of seniority or whatever. सरकारान आता एक नवी कंट्रोवर्सी सुरवात केल्या की मोपा एअरपोर्टार नाव कोणाचें घालचें. हाजो अर्थ कितें की एअरपोर्ट कंप्लीट जालोच असो. हांव म्हणूंक सोदतां अशें की एअरपोर्ट जेन्ना कंप्लीट जाता आनी जेन्ना तयार आसा तेन्नाच ताजें उद्घाटन करचें वा ताजें उक्तावण करचें. प्रमोद सावंत तयार आहा तेन्ना उक्तावण करपाची गरज ना. मोपा एअरपोर्ट शूड बी इनॉग्रेटेड वेन इट इज रेडी, नॉट वेन प्रमोद सावंत इज रेडी, बिकॉज प्रमोद सावंत इज एवर रेडी. Because none of this infrastructure, for example the Mopa Airport or the Zuari Bridge, has been initiated by him. It is only getting completed in his tenure. ताणे कांयच करूंक ना हे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा खातीर. खरें म्हळ्यार सरकारां येतात वतात, पूण विकास प्रक्रिया ही निरंतर प्रक्रिया आसता. खंयच्याय प्रकल्पाक एखाद्या फुडाऱ्याचे वा म्हान व्यक्तीचें नांव दिवप हो त्या मनशाचो सन्मानूच आसता. पूण अशे प्रकल्प सामान्यपणान त्या जाग्याच्या नांवा वयल्यानूच लोक लक्षात दवरतात. देखून हो वाद चड खर जावपाक दिनासतना तो थांबोवप हातूनच सगळ्यांचें हित आसा. उपेंद्र नायक, विराज कामत आणि वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.